भलायकी खात्याच्या सचिवान मेडिकलांत शिकपा खातीर दिवपी प्रवेशा संबंदान काडिल्ल्या परिपत्रकाचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन विरोध केल्लो. ताच्या उपरांत गोंयकारपण म्हणपी गोंय फॉरवर्डाच्या यूथ फॉरवर्डान त्या परिपत्रकाच्या विरोधान आवाज केला. गोंय यूथ फॉरवर्डाचें म्हणणें मात दुसरेंच आसा. यूथ फॉरवर्ड म्हणटात, परिपत्रकान जाहीर केल्ल्या हमीपत्राची फी कमी करची, 1 लाख आनी 5 लाख रुपयाची बँक हमी करची. तशेंच गोंया भायल्यांक प्रवेश दिवपाची हमी आसा तातूंत बदल करून 15 लाख रुपया करची, अशी मागणी यूथ फॉरवर्डान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दक्षिण गोंय यूथ अध्यक्ष साईकुंज देसायन केल्या. पयलीं 50,000 आशिल्ले ते 50,000 वयल्यान 5 लाख केल्ले आसा फॉर MBBS, आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर 5 लाख आशिल्ले ते 10 लाख केल्ले आसा. ते आमी डिमांड करतात सरकारा कडेन की ते रिड्यूस करचे. जे 5 लाख आसा पळय MBBS खातीर ते 1 लाख करचो, आनीक 10 लाख केल्ले आसा ते पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर ते 5 लाख करचे. सरकार एक भुरग्या खातीर जवळ जवळ 1 कोटी इन्वेस्ट करता, तांचे स्पेंड करता 5 वर्सां तांकां शिकोवपा खातीर. आनी काही केसीन अशें जाता की भुरगो 2 ते 3 वर्सां खातीर नंतर सोडटा शिक्षण, आनी तेन्ना जे वेटिंग लिस्टार आसले जे भुरग्याक शिकपाची उमेद आसता, शिकपाक मेळना पूण कमी मार्क पडल्या कारणान तांचेर अन्याय जाता. सो 150 सीट्स आसा ते जवळ जवळ तेतून 30 सीट्स एप्रॉक्सिमेटली 30 सीट्स आसा पळय ते रिजर्वड फॉर नॉन गोवन्स आसा अंडर वेरियस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट. तांचे आर्मी जावं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जे कोण आसा पळय तांची जी 5 लाख आसा पळय ती आमी डिमांड करता सरकारा कडेन वाडोवन तांची 15 लाख करची, की भायले न्ही ते, आनी गोंयकाराची जी आसा ती कमी करची. हांव हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमचो हो डिमांड आसा तो एक्सेप्ट करचो.